मायनिंग डंप हाताळूंक सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक परवानगी दिल्या म्हूण एजी पांगम सांगता. सरकाराक खंय बरी येणावळ येतली. So Supreme Court has permitted us to handle the dump, and as a result of which we will be able to now deal with those dumps in accordance with law, and that's a good relief for the state of Goa. We'll be able to generate a lot of revenue for the state. That policy government can have it at any time. There is one policy in place. We are going to see whether that policy is in the interest of the public or not, and then based on that we'll have to take a call. ते वटेन सरकारान मायनिंग ब्लॉकांचे पावणेची तयारी केल्या. बुधवारा दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचे, शुक्रारा शिरगांव मये ब्लॉकाचे ऑक्शन जातले. दिवचल ब्लॉका खातीर 5 कंपन्यो इत्सूक आसात. 5य कंपन्यो पावणेक पात्र. शिरगांव मये ब्लॉका खातीर 7 कंपन्यो फुडें सरल्यात. दिवचल आनी शिरगांव मये ब्लॉकाचे ऑक्शन जातकीच सरकार मोंत दी शिरगांव आनी काल्या ब्लॉकाचे ऑक्शन करपाचो आसा. दिवचल आनी मये शिरगांव ब्लॉकांक वापरिल्ली पद्दत ह्या दोन्ही ब्लॉकांचे पावणेक वापरतले म्हूण सुत्रां सांगता. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी महेश घाडी.